दाबोळी विमानतळार नव्या पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टराच्या कारभाराचेर टॅक्सीवाले नाखुश। टॅक्सीवाल्यांक गिरायकाक विमानतळार सोडपाक फक्त 5 मिनिटांचो वेळ दितात। ताचेवयर जर टॅक्सीवाल्यांक 5 मिनिटां वयर कळाव जालो जाल्यार 100 रुपया फायन मारतात। ही फायन टॅक्सीवाल्यांक परवडना। शेनवारा टॅक्सीवाल्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक घेराव घालो। हे वेळार आमदार आलेक्सूय थंय पावलो। आता एक तर गिरायकाक दाबोळे विमानतळा भायरूच सोडटले ना जाल्यार जी फायन मारतात ती गिरायका कडल्यान घेतले म्हणून टॅक्सीवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। कॉन्ट्रॅक्टर मात कांयच उलोवपाक तयार ना। सपोज तर हे जालें ना जाल्यार आमी सगळ्या आख्या गोंयभर मेसेज धाडटले म्हणजे टॅक्सी बांगा जी टॅक्सीन गेस्टां येतलीं ती डायरेक्ट भायर मेन रस्त्यार आमी देंवयतले, भितर हाडून सोडचे ना। कित्याक आमचे कडेन ती फी दिवपाक आमचे कडेन जावचें ना। ना जाल्यार दुसरें एक ऑप्शन आसतलें, गेस्टा कडल्यान आमी 150-200 कितें फी लागता ती दिता जाल्यार आमी वयर हाडटले। हें तुमकां आमकां सांगूंक सोदता। ना जाल्यार ह्या ऑथॉरिटीचो हो डायरेक्टर आहा तेणी आतां जाता तितले आतां पळय येना फुडें तेंच्यांनी कावंटर बंद केल्लो आसा। तेणी फाल्यांच्यान टॅक्सीवाल्यांक लागून कावंटर टोटली बंद करता। हो घेता लास्ट टायम आमी सांगलो तेका वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट गोंयकारांक हिंगा पयशे फारीक करतले एअरपोर्टार भितर सरपाक। सो वी हॅव स्टॉप देम लास्ट टायम आनी थिंगा येता तो कोण पार्सल बी वता तेकाय आमी स्टॉप करतले। वी आर नॉट गोइंग टू अलाव दिस टायप ऑफ दादागिरी हियर। दिस हे कोण भितर सरता 5 मिनिटांनी थिंग पयशे घेताय हे कितें 100 रुपीज वॉट इज दिस 100 रुपीज। ते टॅक्सीवाल्या बाळा कॉम्पिटिशन चड जालो हा कित्याक हिंग टॅक्सी कावंटर गेलो हा, हिंग फोटरांय कावंटर गेलो हा, हिंग सगळे कॉम्पिटिशन जाला, गोंयकारांक त्रास जाता। आनी हांव म्हाका कितू पयस सांगितले हय बाबा हे वास्तू सगळे बीजेपी आमदार न्हिदलो आहाय म्हण। ट्रॉली आहा ती एअरपोर्टाची देयर वॉज अ कॉन्ट्रॅक्टर ट्रॉली तेणे आपण धरले आतां आनी फोटर म्हूण केले 200 रुपयान एकले। खंय येयले चोरून येयले गोंयकारांक। दिस हॅज टू स्टॉप। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। राणा खाते गव्याक धरतले म्हणून शेळ मेळावलीच्या लोकांनी आता आशा सोडून दिल्या। राणा खाते गव्याक धरपाक शकना। फॉरेस्टवाले लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायतात म्हणून गांवच्या लोकांचो आरोप। कोमिंग ऑपरेशनात वांटेकार जाल्ले थळाव्यांनी खंय फॉरेस्टाच्या ऑफिसरांक गवो दाखयल्लो तरी खंय तांकां धरपाक पावले ना। मेन म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करिना, फक्त येवन गाडयांनी भोंवता। त्यांचे 40 जाण स्टाफ येयला ते 10 जाण रानान वयता। 10 जाण गेल्यार ते कशें सोदतले रान? कित्याक आमच्या ल्हान ना हांगा चारूय सायडीन रान, तो चारूय सायडीन गवो भोंवता आनी ते गावल्या उपरांत तेका इंजेक्शन कांयच करना। ते तेंच्यांनी बेगींतले बेगीन एक्शन घेवची कित्याक कारण ते पांयाक इंजर्ड आहा तो आनी तो सामको मारपाक येता। कित्याक हांवें तेका स्वता पळयला आनी आमी आयनान रामनाथ उसपकर म्हणटा तेणी तेका दाखयला गवो स्टार्टींग। सध्याची परिस्थिती अशी आसा की आता ज्या प्रमाणे साहेबान सांगलें की आमकां गवो दिसल्या उपरांत आमी बोंडला इन्फॉर्म करतले। बोंडला हांगातल्यान कमी ते 15 ते 16 किलोमिटर अंतराचेर आसा। हांगासल्यान बोंडला वचून बोंडलाच्यान ती टीम मागयतले पळय न्हू ही पयसली गजाल जाता। 2 दीस जर तुमी हांगा रावले बोंडलाचे जे आसले आपले वायल्ड लायफ सँच्युरीचे मनीस ते आयजूच जाय आसले न्हू। आता तुमी तेका पळयतले आनी मागीर एक्शन घेतले हे आमी मुखाल्ली गजाल। आता एट प्रेझेंट कांयच ना न्ही। आयज 8 दीस जायले कांयच जायना। म्हणजे परत गोंया रोड तो रानान वयतलो हांकां मेळचो ना अशी ती मोहीम चालू उरतली। फक्त आमी पळोवपाचें मोहीम चालू आसा म्हणून आनी कांयच हितून निशमन जावचें ना। तो हांगासर गोंया रोड हांकां मेळपाक मोठें कठीण आसा। फक्त हे स्टाफ हांगा दवरता तांकां हॅरेसमेंट करपाक स्टाफ दवरला ड्युटी करपाक तांकां प्रॉब्लेम तो फक्त भोंवून येवया आनी फक्त लोकांक दाखया म्हणून। हितून म्हाका दिसता हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकां खातीर कांय निश्क्रीय आसा। लोकां खातीर कांय करूंक सोदिना। गरीब लोकांचे हांगा जीव गेले आतां तांकां कांय परवा पडलेली ना। म्हाका दिसता आतांची हे मुवमेंट। राणा खात्याचो आरएफओ म्हणटा तांचे काम खंय फक्त गव्याक सोदून काडपाचो, धरपाचे काम खंय बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरीचे। गांवांतल्या लोकांक दाखोवन बसन ना आमी गांवांतल्या लोकांक एप्लॉय केल्लो आनी तेंच्या वांगडा आमी गेल्ले। सो आमी वयतकूच खंय बोंडलाची टीम हाडलेली पूण ते एक्शन बोंडलाचे वायल्ड लायफ डिपार्टमेंटान करपाचें काम तेंकां ट्रँक्युलायज करपाक। आमी एस वालपय टेरिटोरियल आमी फक्त लोकेट करपाचो आनी ट्रँक्युलायझींग डाट करपाचें बोंडलाचें काम। होय पूण आता फर्दर तुमची एक्शन कितें आसतली हाजेर आतां गवो 2 दीस आमकां मेळोंक ना। सो परतून आमी लोकेट करता कित्याक गवो आउट ऑफ रेंज वयता रातचो आउट ऑफ रेंज वयता। सो सकाळीं आमकां तेका परतून लोकेट करपाक पडटा। सो आमचो टायम मातसो वेस्ट जाता तेका लोकेट करपाक। आनी आमी जसो आमी लोकेट केला आमकां इन्फॉर्म कर म्हणलां बोंडलाची 2 दीस टीम रावल्ली हांगा। सो ते 2 दिसांनी तेंच्यान जावंक ना ट्रँक्युलायज करपाक। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।